काल सावन पावसान बरोच नेट धरिल्ल्यान गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी हुंवाराचो धोको निर्माण जाला। खांडेपार न्हंयची उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान खांडेपार वाठारांत हुंवार येवपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। सरकारान बेगीच हाची दखल घेत हुंवार येवच्या आदीं जतनाय घेवची म्हूण थळाव्यांनी मागला। काल सावन सेगीत घोग्यांनी पावस घालून घेत आसा। आयज सकाळीं पावसान मातसो विसव घेतला आसलो तरी 9 तारखे मेरेन उटंगराच्या पावसाची शिटकावणी दिल्या। पावसाक लागून खांडेपार न्हंयची पातळी वाडल्या। जर हो पावस चालूच उरलो तर न्हंयच्या देगेच्या वाठारांनी हुंवार येवपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। गेल्या वर्साय हांगासर हुंवार येयल्लो आनी लोकांचे हाल जाल्ले। सरकारान हुंवाराची वाट पळयनासतना शिटूक रावचें आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो फोर्स हांगा धाडचो। आयज कांय प्रमाणात न्हंयच्या उदकाची पातळी देंवल्या तरी पूण थळाव्यांनी सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या। तुम्ही पळयता आसल्यार फाटल्यान की 1.5 ते 2 मिटर ब्रिजाक टच जावपाक उदक उरलेलें आसा आनी ज्या तरेन पावसाचो जो जोर आसा आनी जो अलर्ट गव्हर्मेंटान सुद्दां 9 तारीख सुद्दां दिल्लो आसा ऑरेंज अलर्ट, ते एकंदरून पळयत जाल्यार अशें दिसता की डिझास्टर मॅनेजमेंटान आपली फूल तयारी केल्ली बरी। गेल्या वर्साची हिस्ट्री परत रिपीट जावपाची शक्यता आसा। तेका लागून सरकारान आपली यंत्रणा जी आसा ती सगळी सज्ज दवरून एक ग्रासरूट लेवलाचेर एक पाहणी केल्ली बरी अशी म्हाका दिसता। कित्याक आजून पावस थांबपाची परिस्थिती कांयच ना। 9 तारीख सुद्दां पावस जोरान पडपाचो आसा आनी ऑलरेडी इतली जर न्हंय भरल्या आनी तितून जर गेल्या वर्सा प्रमाणे जर कर्नाटकान जर आपले गेट्स ओपन केल्यो, कित्याक डॅम नाल्यार डॅम फुट्टा म्हणटकच ते गेट ओपन करच्यो पडटल्योच आनी त्यो जर केल्यो जाल्यार गेल्या जी परिस्थिती जाल्ली तेज्याकूय वर्स्ट परिस्थिती उणू जावंक शकता। तेका लागून सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आहा की तेंची यंत्रणा जी आहा ती सज्ज दवरची। आनी खास करून गेल्या वर्साचो एक ड्रॉबॅक तुमकां सांगता, हांगा हजारांनी लोक ऑपरेटरांनी ह्या सायडीक आशिल्ले जेन्ना उदक भरलेलें तांकां क्रॉसींग करपाक एक सुद्दां बोट नाशिल्ली। दुसरे जे कार्यकर्ते, जे पुलीस, जे फायर ब्रिगेडीचे फायर बॉयज, जे ग्रामस्थ लोक आशिल्ले, जे पुलीस आशिल्ले, जे हेल्प करपाक लोकांक भोंवताले, तांकां तोंड उडोवपाक कांयच मेळनाशिल्लें। तेका लागून ही सुद्दां उणू तयारी करची। आनी जर ऑलरेडी आतां सरकारान 9 तारीख सुद्दां ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर केल्लें आसा, म्हणजे आनीक 9 तारीख सुद्दां पावस जोरान पडटलो अशें धरून धरया की आनीक सुद्दां उदक वाडलें जाल्यार हेजी पूर्व तयारी म्हणून सरकारान सगळीं स्कुलां आनी शाळा फुडले येता ते 2 दिसांक बंद दवरच्यो। आनी येदा कदाचित जर मोठ्या प्रमाणात पूर येयलो जाल्यार लोकांची वेवस्था त्या स्कुलांनी करची। तेंचे रावपाचें, लोकांचे जे अडकलेले लोक आसा तेंचे रावपाची परिस्थिती आनी जेवणाची परिस्थिती त्या स्कुलांनी आनी शाळेंनी करची, ही म्हाजी एक मागणी आसा सरकारा कडेन। हेजेर सरकारान एक लक्ष दिवचें आनी मनार घेवचें। गेल्या त्या वर्साक हांगसर फूल फ्लडिंग जाल्लें आनी फुडलो तो फ्लायओवर आसा तो सुद्दां उदकान बुडिल्लो। हय, फ्लावर इनकम्प्लीट आशिल्ल्या कारणान तो एक मोठी अडचण जाली आनी तो अजूनय इनकम्प्लीटूच आसा। आतां त्या घेतलेलें आसा पळय मिटिंगेक तो टचअप करपा लागून। दुसरे ऑपरेटर 1000 ते 1500 लोक अडकलेले आशिल्ले, तांकां एक्चुअली उजगांव वचपाचें आशिल्लें पण बोटीची वेवस्था नाशिल्ल्या कारणान ते ऑपरेटर उरले। जर तेंची वेवस्था इमिजिएटली MIBK हायस्कुलान केल्ली जाल्यार तांकां रिफ्रेशमेंट दिवपाक मेळटलो आसलो आनी तांकां रावपाक सुद्दां थंय अरेंजमेंट करपाक मेळटलो आसलो। पण त्या स्तराचेर सरकारा कडल्यान कांयच जालें ना। अंदू ती चूक घडची न्ही म्हणून म्हाजी अशी मागणी आसा की MIBK हायस्कूल सरकारान घेवचें, 2 दीस भुरग्यांक सुटी दिवची आनी थंय रावपाची आनी जेवणाची वेवस्था लोकांची करची। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक।